का एक गुड न्यूज दिवंक सोदता आणि एक बॅड न्यूज दिवंक सोदता. तुझो जोर आणि थंडी खंय पावल्या? हेल्थ सेंटरान येयल्यान आमी आता. Avi and Ankita, Bangalore YouTube channel and it was very unexpected of them to mग shout out दिवपा आणि आता गाईज हांव मॉडिफिकेशनाचें काम माझे चालू करताय पण गाडी काय बरी धुल्लेली. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. आणि आयज हांव सकाळी सकाळी फुडें खंय वयता तो पळय, ही गाडी आहा सारकी. हेजो पळय पंखो पळय, फाटलो कितलो डल जाला. खूब दिसांनी काडली गाडी भायर न्हू. आयज बरी वॉश बीश करता आनी पॉलिश करता हिका सारकी. पळय फूल पावर सारकी. करया आतां चकचकीत ही. हेजो पळय फाटलो मडगाड पळय कसलो डल जाला तो. सो गाईज आतां एका बरी पॉलिश करया गाडयेक, फूल पावर सारकी चकचकीत करया सारकी. 2 वर्सां जाली गाडयेक पळय. 2 वर्साची गाडी कसली चकचकता पळय ती. आनी मेन म्हणटा तें गाडयेचो फाटलो जो पंखो आहा खबर आसा तो डल जाल्लो. सो तेकाच आतां पॉलिश मारपाक लायला हांवें. पळोवया चकचकीत करया सारकी. हो पोशन जाल्लो डल सारको. आतां पळय तें काय बरो गेला करकरीत सारको. हाल रे मोबायलाचो. मार. ओके गाईज, म्हाजे गाडयेचें काम जालें. आतां हांव चल्लो घरा. अंकिताक घेता आनी मातसो हॉस्पिटलान वयता. फूल पावर सारको बरें ना न्हू तें. आनी हालीं सगळ्यांकूच जोर थंडी चालूच आसा. हेल्थ सेंटरान येयल्यान आमी आतां. अंकिताक जोर येयला न्हू, सो पळोवया आतां कशें कितें तें. हें दिलां हाका आतां कसले तरी टॅबलेट घेवपाक. थंडेक ती कसलें शिमट बी येयना कधी तर. शी शिमूट काडटाय तूं बुरशें. चलया, हांवें बुलेट दवरली आतां ही घेवन चलया आमी. आमाच्या शोरुमान येयल्लो स्पेर पार्ट घेवपाक. आनी हांगा पळय पावस पडटा. उरलो आतां हांगासरूच व्हडली पाड. शी. आता गाईज हांव मॉडिफिकेशनाचें काम माझे चालू करताय पण गाडी काय बरी धुल्लेली आनी पावस येयलो, पाड पडलेलो. सो आतां हें पळय हांगासलें कवर, रेडिएटर कवर. सो हेका आतां कितें तरी करपाचो आसा. लेट्स सी. ते कार्बन फायबर तसलें बीन न्हू आं, समथींग डिफरंट. तुजो जोर आनी थंडी खंय पावल्या? आसा धुणं. दोनूय आहा? हय. अरे 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 अरे, जाल्यार बरें आहा तर. सो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आयज जाल्लेली आसा आमकां जोर आनी थंडी. आनी अंकिता जाल्यार सारकेंच जोर आनी थंडेन आसा. पूण हांव भायर सरतलो व्लॉग करपाक. एक दीस हांव हॉलिडे मारूं शकना, नाल्यार आमचे मागीर फॅमिलीक मागीर व्हिडियो पळोवपाक व्हिडियो सोदतात. मागीर आमची फॅमिली व्हिडियो खंय गेली आयज ना न्हू गो. हय. आग सारकें जाम पडलां. अंकिता आयज सारकेंच जाम. सो चल्लो हांव चलतलो भायर सरता, व्लॉग करपाक वयता. कितें? सारकें मगो. हय. आनी आयज तुवें कितें जेयला? पेज आनी कॅबेजीची भाजी. आयज पेज आनी कॅबेजीची भाजी जेयला खंय तें. हांव आजून जेवकूच ना, म्हाका टेस्टूच ना कसलोच. आतां भायर वयता आनी कितें खाता फ्रेंडा वांगडा पळयता तें तरी वयता जाल्यार पोटान, भायलें कितें तरी. हय. लेट्स गो. चल्लो हांव. म्हाजें हेल्मेट रेडी, सगळें रेडी, हांवच चल्लो. ओके, टाटा. लायट बंद. सो वयच्या पयलीं हांव मातसो आतां कॉफी घेवपाक रावला. ऑर्डर दिल्या कॉफी. आनी हें पळय हें हेल्मेट म्हाज्या एक्झॉराचें. आनी मोटो व्लॉगींग सेटअप. आयज तुमकां म्हाजें मोटो व्लॉगींग पळोवंक मेळटलें ह्या व्लॉगान. चड ना, बारीक सारीक.
चलो कॉफी येयली माझी, कॉफी पियात आनी भायर सरता. सो गायज हांव सरलो भायर आतां आनी पावस पडलो पळयात. आयज न्हू बरें ना अंकिताक जिवाक, थंडी जोर. सो हांव एकलोच येयलो आयज व्लॉगिंग करपाक भायर. म्हाज्या फ्रेंडांक मेळटा मातसो आनी घरा कडलो हें कितें खाल्ल्यार बरें टेस्ट लागना. एटलिस्ट भायर तरी पळयता कितें मेळटा जाल्यार. आय नो भायलें खावप बरें न्हू, बट तरी सदीत काय करिना न्हू, केन्नाय चुकोन. सो फ्रेंडां वांगडा वचोन कितें खावपाची एक अलगूच फील आसता. रोड सारको भिजला पळय सारको पावसान अचानक, आनी ह्या म्हयन्यान आनी पावस पडप म्हणजे एक शॉकिंग हें कशें शी वाज. आमचे मुस्लीम भाव पळय कितले जमा जाल्लेले आसा, गेट टुगेदर केल्लेलो आसा तेंच्यांनी. तेंचो आयज ईद. सो भावानो, आमचे मुस्लीम भाव भयण, तुमकां ईद मुबारक. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी म्हाका बाबा ईदाची बिरयानी हाडून दियात घरा कडेन. आनी मुस्लीम भाव आमचे हे बरें करतात, तेंच्यो बायल्यो कितें म्हणटात ते आमचे शीर खुर्मा. शीर खुर्मा आवय कितें लागता, म्हाजो जाल्यार फेवरेट बाबा शीर खुर्मा. हाडात रे भावानो म्हाका. कोणी म्हाजे ब्लॉग पळयता जाल्यार म्हाका प्लीज हाडून दिया, म्हाका खूब आवडटा शीर खुर्मा. सो गायज हांव येयल्लो आसा आतां भायर कितें खावपाक न्हू. घरा कडेन काय ना, टेस्ट लागना म्हाका घरा कडेन काय. सो भायर येयलो आयज हांव खावपाक, हांव आनी म्हाजो फ्रेंड. सो आतां पळोवया, बारीक सारीक कितें कितें ऑर्डर केला खाता. आनी तुमकां एक गूड न्यूज दिवंक सोदता आनी एक बॅड न्यूज दिवंक सोदता. बॅड न्यूज इज आय सोल्ड माय ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर. गूड न्यूज इज ती इकून हांव दुसरी बायक घेता. सो ती आतां इकली न्हू, सो तेज्या वाट्याचें आनी एक नेवी बायक येता. डिसायड करूंक ना, शुअर ना. सो म्हाज्या मनान आतां एक 2-3 गाडयो आसा. जाल्यार इलेक्ट्रिकाक वयता जाल्यार सिंपल एनर्जीचो स्टोर येयल्लो आसा गोंयान, मारगांव. ती घेवं शकता नेवी, नाल्यार पॉज रावपाचो थोडे दीस आनी मागीर पळोवपाचें फुडलें फुडें. आनी कितें म्हणूंक सोदतालो हांव, व्हेरी सून म्हाजी आतां एरोक्स पेंटिंगेक वयपाची आसा, अपग्रेड करपाक. सो लेट्स सी. आतां मातसो अलग लूक घेवपाचो आहा गाडयेक. खूब जाण विचारताले म्हाका, गाडी स्टॉक घेवन भोंवता न्हू हांव. सो म्हाका म्हाजें पर्सनली मॅकॅनिकूच विचारता, अरे तूं अभी भी स्टॉक बायक लेके घूम रहा है काय म्हणून. सो आतां हांव अपग्रेड करपाचो टायम येयल्लो आसा. सो फाल्यां परवासून हांव चालू करता गाडी ओपन करपाक. फाटल्यान म्हाज्या वाग ना, तो पोस्टर आहा तो पळय, वागूच कसो दिसता न्हू. पोस्टर तो पोस्टर. आनी घरा कडेन पळय म्हाका जोर येयल्लो आसा ऑलरेडी, नॉट फिलींग वेल, बट स्टील म्हाजे एक दीस तर व्लॉग येना जाल्यार म्हाजे सबस्क्रायबर मागीर म्हणटात, अरे तुजो व्हिडिओ ना मरे काल तशें. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव भायर सरलो व्लॉग करपाक. आतां कितले दिसांनी हेल्मेटाक हांवें कॅमेरा लायला मोटो ब्लॉगींग. आयज तुमकां मोटो ब्लॉगिंगूय पळोवंक मेळटली ह्या आयच्या ब्लॉगान. दीस इज माय सेकेंड टायम आयज परत वोदोसून हांव कॉफी पियाता, कित्याक म्हाका थंडी जाल्या न्हू, सॉफ्ट ड्रिंक बीन हांव पिवं शकना. सो हांवें आतां आनी एकदां पळय कॉफी ऑर्डर केल्या, परत कॉफी पियाता. आमी केल्लेली गोवन स्टायल रोस आमलेट, म्हणजे कितें तें शाकोती, वॉट एवर इट इज. ही शाकोती कम ही आनीकूच कितें लागता म्हाका, आय डोंट नो. हेजो टेस्टूय अलग आनी दिसपाकूय अलग. आतां हेज्या नाका परस मोती व्हडले आसतले पळय रेट बीन, मरे नाका परस मोती व्हडले. यो यो यो. सो गायज आमचे जाले खावन बीन आनी धोवाके पाणी कहें लागलें म्हाका. मेन म्हणटा ती गोवन नासली शाकोती आनी ती इंडियन अमेरिकन कसलीच नासली, ती वेगळीच चल्ली आसली. तो आतां चल्ले आमी शिकेरे हॅलिपॅडार, मातशें काजी घालता, बारीक सारीक व्हिडियोज करता आनी मागीर चल्ले घरा फूल पावर सारके. आनी आयज मातसो वेदर अप डावन चालूच आसा. म्हणजे पावस पडटा, मदींच गरमी, मदींच वत. हो सारको युकेचो वेदर कसो जाला. म्हाका एलिस्टर सांगता तेवटेन अलग आसता वेदर म्हणून, की मदींच पावस आसता, मदींच आनी कितें आसता, वत आसता. सो तसो जाला आयचो हांगासरलो वेदर. चलया आतां आमी डायरेक्ट हॅलिपॅडार मेळया तुमकां. सो आयज आमी येयल्लेले आसा शिकेरे हॅलिपॅडार. वारें सॉलीड मारता हांगासर आनी वारें म्हाका उपकारना न्हू, मातशें बरें ना. आनी भायर सरोंक ना जाल्यार व्लॉगूय करूंक मेळचो ना. एक दीस व्लॉग ना जाल्यार आमचे तुका फॅमिली, यूट्यूब फॅमिली आसा ती विचारता क्वेश्चनां मागीर, अरे तूं कित्याक ना व्लॉग कित्याक ना तशें. सो एक दीस आमी गॅप धरिनात आमच्या व्लॉगान. मेहनत करता बाबा, फाटीं सरना, फुडें सरता.
आणि येस डाऊनफॉल अपसाईड डाऊन चालूच असतं बाबा यूट्यूब चॅनलांचेर. तशेंच आमचे चल्ला आता सध्या कित्याक जोर हा थंडी आसा काय करूंकूय मेळना. नाल्यार हांव आयज म्हाजें प्लॅनिंग आसलें हांव बायक घेवन वयतलो म्हणून कोल्हापूर बीन अशें दोगां धांव आनी अंकिता. मागीर चिंतलें आसूं आतां सद्या नाका बरें जावं न्हू जिवाक बरें दिसना. सो लेट्स सी आनीक केन्ना प्लॅन करता आतां फूल पावर सारको. हे पळय हे आमाडे आमकां सनिकान दिल्लेले न्हू हा. हय सो आतां आमी तेजी सासाव करता. सासाव म्हाजें फेवरेट न्हू म्हाका रूच येयल्लेली. हाक करता मो हय आं हय शुवर मो. शुवर पळय चालू हा करप. गायज तुमकां हांवें सांगलेलें न्हू की म्हाजे व्हिडियोज पळोवन एक आमचे आनी एक यूट्यूब फॅमिली मोटिवेट जावन आपणाचो चॅनल केला म्हणून यूट्यूब चॅनलाचेर फाटल्या ब्लॉगान पयलां आसतलें. सो तेणी न्हू आमकां एक मॅसेज दिल्या. पळयात कितें मॅसेज पळय ती. Avi and Ankita, तेंगलो YouTube channel आहा, and it was very unexpected of them to म्हाका shout out दिवपा आनी आपणांगे चॅनलाचेर म्हाका recommend करपाक. Because आमगे 2-3 फावट उलोवन जाला आसता एकमेका कडेन via Instagram, because I think धाकटोसो कितें help केल्लो आनी हांव तुका सांगता कित्याक आनी ते म्हणटा आपणान तुका धाकटुलो हेल्प केल्लो. पण तो धाकटुलो हेल्प न्हू इट्स अ बीग हेल्प. धाकटो हेल्प न्हू तो इट्स अ बीग हेल्प. थँक्यू सो मच वन्स अगेन यू नो की तूं फुडें सरोन आमकां हेल्प करता म्हणून. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. कोण कोणाचो ना संवसारान आयज काल आनी कोणाक हेल्प करप म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट थिंग. आनी मेन म्हणटा तें न्हू तें म्हणटा ह्या हातींतल्यान ह्या हातीक दिलें न्हू जाल्यार दुसऱ्या हातीक कोंक जायना. सारकें तुजें सांगता तें. बट कितें आसा जाणाय जे लोक न्हिदल्यात फुड्यान तेज्या मनीस मरता जाल्यार ते लोक न्हिदता मरो म्हणटा. सो तांकां पासून ही मॅसेज की बाबा कितें म्हणटा ते एंजल्स डज एक्जिस्ट इन लायफ. सो हें सिच्युएशन तें. आय विश यू ऑल द बेस्ट. तुजो यूट्यूब वयर सरो बरो. गॉड ब्लेस यू. वा 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 आमाडे हाडलेले न्हू आमी सनिकागेरसून शिवोलसून. परत एकदां हांवें सासाव केले आनी इसवणाची पोस्तां हे पळय आपणाकूय घेतला. चल पोट भरून जेयता आतां. जेवया मो. मोबायल मातसो चार्जिंगेक लायता म्हाजो. हांगासर न्हू कितें तरी नेवें करपाक सोदता. पळोवया आतां. आनी हांगासर एक यूट्यूबाचो आमचो लोगो असो नाल्यार हांगासर कितें हांगासर एक लोगो सजेस्ट करा म्हाका खंय हांगासर की हांगासर पळय तें त्या सारकें कर गो म्हाजें. जालें केलें. आनी हें कितें सारकें कर. तुका कित्याक हें करूंक जाय? तुका चेडवा पटोवंक जाय काय कितें सारकें कर पळय मातशें कॅश हांव ना तुका अशें कर अशें पटोवंक कर जाय. अशें कर कॅश. केलें. सो गायज पहिला आसतलो न्हू आमचो व्लॉग. थंडी जोर सगळें आनी आतां जी आमी व्हिडियो करता पळय ती आयची फ्रेश व्हिडियो. आनी ओदोच्यो आख्ख्यो व्हिडियो पयलेल्यो खबर आहा त्यो कालच्यो पोरच्यो बारीक बारीक क्लीप एड करून एक व्लॉग केलो आमी. सो भायर सरोंक नासली न्हू काय करूं शकना. सो तसो आमी एक व्लॉग केलो आनी आतां रायट नाव लिटल बीट फिलींग बेटर. आनी कॉलेब्रेशन्स येयल्लेले आसा आमकां 2-3. सो तेंचो प्लॅनिंग चालू आसा शूट करपाक न्हू आहा. हय आनी लास्ट व्हिडियोचेर आमकां खूब प्रमाणांत कॉमेंट्स येयल्लेले आसा की जें हांव कितें उलयता तें सदींच रायटूच आसता म्हणून. थँक्यू सो मच गायज. आय एम नॉट ऑलवेज रायट. हांव परफेक्ट न्हू. आय एम अ इम्परफेक्ट पर्सन वीथ गूड बिहेवियर. तुमी पयलां आसतलें न्हू चवथीक कसो फोग पेटयलो लोकांनी तो दुसऱ्याच्या घामा कश्टाच्या पयशांचो. कितें म्हणया आतां काय म्हणूं शकना. कोण करता मेहनत आनी कोण काडटा उठा बशी आनी भलतें तें कितें म्हणटा तें कितें म्हणपाचें आतां. आनी जालें तें जालें. आतां कितें करपाचें नेक्स्ट टायम वयताना 50 वांटो घेवन वयपाचो मोसंब्यांचो आनी कांय ना. पयशे बिशे आतां कोणाक दिवपाक फाटीं फुडें जावपाचें. आनी येस आमकां न्हू एक पावरफूल एक केस गावल्लेली आसा
सो मीन वायल हांव व्हेरी सून तेजेर डिस्कस करतलो. सो तेजे घरान एक फॅमिली मेंबराक मातशे इश्यूज आसा, सो लेट्स गो आउट आनी तेंचे प्रॉब्लम्स मातशे सॉर्ट आउट करया आनी वील ट्राय आर लेवल बेस्ट टू हेल्प आउट कितले जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान. खूप लोक असे असतले ज्यांका आमची मदत जाय आसतली. एक्झॅक्टली. मेन थिंग आमचे हे गोंयचे यात दिसता की बाबा हांगा पार्टी चालू आहा, अमको बीच तमको बीच भोंवपा आमी- सारखे. आमी न्हू खाजी घालतात, मस्ती करतात आनी कितें म्हणटा ते म्हाजे इंटेन्शन्स केन्नाच अशे कोणा बद्दल वायट आसना, बट जे म्हाका रॉंग दिसता ते हांव रॉंग म्हणटात आनी जे रायट ते रायट. नकली कितें म्हणटा ते पयशे हाडले, तेजो दिवाळी केली, फोक मारलो 3,000चो, काल ते 1,000चो मारलो, टोटल 3,000चो मारलो, लागता न्हू अशें करून करून बरें दिसना, खरेंच बरें दिसना. कितें म्हणटा तें फुडल्या मनशान न्हू अंडरस्टँड करूंक जाय सिच्युएशन. म्हाका आजून उगडास आसा जेन्ना आमगेर अन्न आसनासलें खावपाक न्हू, आमच्या घरा सायडीक फर्नांडीस फॅमिली, आमच्या तेवटेन सांगता म्हापसा, खूब वर्सां पयलीं, सो 21 काय कितें तें 2000 अरावंड 2006-07 अशें आसतलें ना, 6य न्हू, पयलीं तें व्हेरी पयलीं तें खूब पयलीं 2002-2003 आसतलें. सो त्या टायमार न्हू तेंचें घर जातालें बंगलो, आनी थंय न्हू एक जाणटो रावतालो, अप्पा म्हणटाले तेका आमी, अप्पा जाणटो. आतां मेलो आसतलो तो बाबडो, खूब जाणटो आसलो आनी एकलोच रावतालो आनी ते घराचें काम करी. आनी येता वयता आमच्या घरा कडल्यान तो चलोन वयतालो न्हू, सदींच म्हाजो रडटा तो आवाज आयकतालो. हांव मम्मी कडेन रावन मम्मी मागतालो, मम्मी म्हाका भूक लागल्या गे, म्हाका कितें दी गे. आनी ती बाबडी कांय म्हणिनासली, ओग्गी रावताली, कित्याक कांय नासतालें न्हू आमचे कडेन घरान खातले जाल्यार, पोटाक कांय आसनासलें. आनी तो हप्पा सदींच आयकतालो कित्याक रडटा. एक दीस तेणी कितें केलें, घरा येयलो तो भितन आनी अशें हिंदीन म्हणूंक लागलो, अहो मां क्या हुआ, क्यों रो रहा है बच्चा. तो मम्मी म्हणटाली तो खावपाक मागता. तेका कळ्ळें. आनी आमचें घर कितें, खोप आमची व्हडलो बंगलो न्हू, फ्लॅट न्हू, खोपीन रावतालो. सो आनी तो अप्पा म्हणूंक लागलो, बेटा हांव म्हणूंक लागलो, आपणागेर आयलो म्हाका. आपणाचें तें एक बिल्डींग ती चालू आसा, बंगलो चालू आसा, तेच्या सायडीक एक धाकटुली झोपडी करून दिल्ली तेका रावपाक. थंय आयलो तेणी म्हाका उपीट दिलो. इतलो उपीट घातलो आनी दिलो प्लेटीन, आरे बाबा म्हाज्या. तो उपीट म्हाका एवरी डे करतालो, संक सुमार म्हाका व्हरतालो उपीट खावपाक. आनी तुमकां खरें सांगता, जे म्हाका उपीट तो खावयतालो खबर आहा, हांव पोट भरून जेयतालो. आनी मम्मी त्या टायमाचे थोडे पयशे सांबाळटाली आमचे स्कुलाचे फीज भरपाक. आनी एका वर्सा उपरांत तो हप्पा गेलो आनी वयता आसतना न्हू तेणी हप्पान काडलें आनी मम्मी कडेन काडून कितें तरी दिल्लें. म्हाका उगडास ना, खावपाकूच दिसता. पण मम्मी आयज मेरेन याद काडटा आमची की त्या टायमार आमकां त्या मनशान मदत केल्ली. गोंयकार न्हू, घाटी, पूण तरी सगळ्यात घाटी न्हू एक समान आसना. एक घाटी न्हू देवा सारको येवन वयता न्हू. जशें आमी तेंच्या गांवांन वयता न्हू, आमकां ते खूब बरें ग्रीट करता. पण आमी गोंयकार न्हू तेंकां हें करता. पण एक्चुली कितें आहा ते करतात तशें घाटी. हांगार चोरयो, मर्डर, रेप जाता जाल्यार तेंच्याच खातीर चड जाता. आय बिलीव सो, म्हाका अशें दिसता. लोकांचे इंटेन्शन्स, भायल्या लोकांचे इंटेन्शनूच तशें आसता, ते कांय करूं शकना. 100रांतले 2 मनीस अशें बरो आसता. सो त्या मनशाक न्हू हांव त्या जाणट्याक न्हू खंयच विसारचो ना. आयज तो आमच्या वांगडा ना, पण कितें म्हणटा ते त्या टायमाचे 2 गोटे म्हाका खावयल्ले ते आजून उगडास येता. इन फ्युचर इफ तेजे भुरगे खंय तरी आसा, म्हाका बाबा कांय खबर ना, तेजें नांव पासून म्हाका खबर ना, पण म्हाका तर इतलो चान्स मेळ्ळो न्हू, आय वील लव टू हेल्प दॅट पर्सन. तेजे फॅमिलीक इतलो म्हाका हांव केन्नाय विसारचो ना. कोणी कितें केलें न्हू म्हाजे बद्दल केन्नाय विसारचो ना. अशेंच म्हाजो एक फ्रेंड आसा ल्हान आसतनासून, त्या मनशान जाल्यार सांगूच नाका म्हाका खंयसून खंय पावयलो पळय तो. आनी हांव ना जाल्यार म्हाजे मम्मीक डॅडीक केन्नाच तो हॉस्पिटलान व्हरनासतना रावना. तशें आसता, एक फ्रेंड जोडलेलो आसता. आनी एक आसता फ्रेंड न्हू ते नकली आसता. ते तुज्या वांगडा आसता पूण आसना न्हू तुज्या वांगडा भोंवतात पण तुमच्या वांगडा प्रेजेंट आसना. तुमच्या वांगडा खातात पण तुमच्या वांगडा हॅपी आसना. तशें आसता ती ही लायफ न्हू. हय
आकाची कितले फ्रेंड हा कोरड्यांनी न्हू हा? माझे कोणच फ्रेंड ना, आ? हांव एकटेच हा. तुझे खूप फ्रेंड हा खंय आता हांवें मगो? युट्यूबा वयल्यान फ्रेंड जोडल्या ती. आणि दिसभर चॅटिंग करताय मग हय कितल्या वर्सांनी फ्रेंड गावल्या करतलेत न्हू. कोणा वांगडा हो? मालिफा, आलिशा, फ्रेडेला, रोमॅन्सिया, कितली जाणां आणि गावल्या. ते माझ्या भावाचें नाव घेवंक ना. एलिस्टर ब्रो. कितें म्हणटले तुका तेजें नाव पयलें घेवंक जाय आसलें तें फर्स्ट. गर्ल्स एक ग्रुप तो. सो गाईज आमी न्हू रावल्या आमचे फॅमिलीक युकेसून केन्ना येता काय म्हणून. आमी खाजी घालपाची आसा हांगा फूल पावर. आमी प्लॅनिंगा सेट करून दवरलेले आसा एकदम सारकें. तें आनी तुमकां डिस्क्लोज करिना न्हू, हय. मागीर आमचे आनी प्लॅन सगळे फ्लॉप जावंना. नजर ना लगे फकाणां करता नाल्यार सिरियसली घेशात. तुमच्या सपोर्टा खातीरूच आयज आमी हांगा आहा न्हू का. हय. आणि 4,500 जाल्लेले आसा सबस्क्रायबर आमचे. पळयता पळयता खंय पावली पळय आमची यूट्यूब फॅमिली. फटाफट वचा आनी लायक शेअर सबस्क्रायब करा भावानो. 10,000 करा बेगीन सबस्क्रायबर्स आमचे न्हू का. हय. आणि फर्स्ट पेमेंट येवपाक पावलेलो आसा. सांगता मागीर तुमकां कशें कितें पळय तें. तुमी म्हाका सजेस्ट करा. म्हाका न्हू एक कितें म्हणटा तें एक म्हाजी फॅमिली आसा नाशनोळा म्हणजे आल्दोना मोयरा. ते रिसंटली तुमी आमच्या ब्लॉगान पयलां आसतलें. तेणी खूब खेळणी बिणी दिल्लेली प्रतिका कोरान. सो तेणी स्टॅफी लोबो जे आमकां टी व्ही धाडला खबर आसा तेचे न्हू त्याच टायमार तेंच्यांनी अचानक म्हाका पयशे धाडले भायरसून टी व्ही घे हा म्हणून. आनी ते पयशे न्हू म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसा. सो हांव चिंत्ता ते बऱ्या जाग्यार यूज करचे म्हणून. सारकें न्हू. आतां प्रतिकागेर थंय गेले आनी थंय दिवाळी गणेश चतुर्थी फोग मारून काबार तसलें नाका न्हू आमकां जेन्युइन लोक जाय न्हू. हय. सो ते पयशे हांव बऱ्या जाग्यार घालपाचो आसा. प्लस हांवें तेका मॅसेज केल्लेली कोणें म्हाका धाडलेले पळय पयशे तेका. आनी मीन वायल म्हाका न्हू आनी एकल्यान पयशे धाडल्या. मालिफा फर्नांडीसूच न्हू. हय. मालिफा फर्नांडीस शी इज लायक डार्लिंग आमचे आमचे डार्लिंग सारकें. शी इज व्हेरी स्वीट. आनी बाबडी बरी ना सद्या. फिवर कोल्ड थंडी सगल्यांक तेंगेर घरान. आय प्रे टू गॉड दॅट कितें म्हणटा तें बेगीन तुमी सारकी जायात आनी तो बाबडो तेजो घोव हजबंड जोर आसतनाच बाबडो खंय कामाक गेला. सो तेणी न्हू म्हाका थोडे पयशे धाडलेले. म्हाका म्हणून धाडलेले बाबड्यान. थोडे आनीक कोणाकूय दिवपाक. आनी कितें म्हणटा तें हांवें म्हाका मोडूंक ना बट हांवें दवरले. सो हे 2 जाणांचे पयशे हांवें अशे दवरल्या. सो एका बऱ्या जाग्यार हांव ते पयशे घालूंक सोदतां. सो तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका. तुमी म्हाका सजेस्ट करा हांवें कितें करपाचें पळय तें. कितले पयशे कितें तें हांव तुमकां सांगिना. आसतले 2-3 करोड. ना फकाणां करता. देवान दिल्या आमकां इतली बरी फॅमिली यूट्यूब फॅमिली आनी आमकां खूब पावतात. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. आनी म्हाका मातशें कमेंट करून सांगा की हांवें ते पयशांचें कितें करपाचें पळय तें. सजेशन दिया म्हाका. 4-5 सजेशन दिया. एक सिलेक्ट करता. नाल्यार म्हाज्या मनानूय एक कितें तरी आसा. कोणाक तरी एक कितें म्हणटा तें एक फॅमिलीक ऑपरेशन आहा कार्डियक अरेस्ट येयल्लो म्हणजे हार्ट अटॅक. सो तेका हांव एक अमावंट हांव तेका दिवंक सोदतां. सो म्हाजे कडेन एक अमावंट उरता. हो एक अमावंटाचे हांवें ऑलरेडी डिसायड केलें दिवपाक. सो एक अमावंट म्हाका उरता. सो हांव तुमचे कडेन क्वेश्चन करता की कितें करूं. म्हाका मातशें हेल्प करा. कमेंट करून सांगा. आनी येस लायक शेअर सबस्क्रायब कमेंट करा. आनी आमी न्हू हांगा तुमी पयला आसतलो न्हू आमचो सदीत एक मस्तीखोर गोवन्स म्हणून लोगो येता. खंयच्या खंय दिसता इतलो एट्रॅक्टीव दिसना. सो न्हू हांव एक लोगो करूंक सोदतां बरो पावरफूल. फाल्यां बसता आनी करता आनी तुमकां शेअर करता. तुमी चूज करा. दोन करता तेतूंतले एक तुमी चूज करा आनी सांगा म्हाका खंयचो पळय तो न्हू. आनी या मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडियोन. लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. मागीर फुडें लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. अनंताचो बाळू करा. चला निघता हांव आतां फूल पावर. निदान बाय बाय. म्हाका आतां
पिक्चर पळोवंक जाय. आनी अंकिताक रोमॅन्सिया फोन मारतले तेजे आनी तेजे बाबा एक अलग रिलेशन. तांकां मातशें मॅसेज कॉल करिना जाल्यार जायना मागीर. आनी तशेंच आमचें आनी एक आसा फ्रेडेला म्हणून, तें म्हाजें टॅडीबेर. ताका हांव टॅडीबेर म्हणून नांव दवरलां हांवें ताका. शी इज अ डार्लिंग. तेजे वयर आनीक कोण ना. म्हाजी भयण स्वताची रक्ताची आनी तेजे वयर फ्रेडेला. फूल पावर सारकें न्हू हा. हय. तशेंच आमचें मालिफा, शी इज अ डार्लिंग. चला बाय बाय. देवा कडेन मागा की ही जी आमची फॅमिली जी शिगा थंडी जोर बरें जाल्या पुरो म्हणून. बाय बाय.